पणजूंच्या डायनामो क्लबान पंचायतीची परवानगी नासतना टेम्पररी कॉटेजेस बांधल्या म्हणून प्रकार उक्ताडा राहिलो। पंचायतीची क्लबाक कारणां दाखय नोटीस। त्याचे परमिशन ताका गोवा कॉटेजर मॅनेजमेंटाचें परमिशन आहा, पूण एक डेजमंड आल्वारीस हेणें तेचेर कंप्लेन केल्ली आनी त्या कंप्लेनीर तेचे व्हिडियोन इन्स्पेक्शन केलें इल्लिगल। त्या इल्लिगलाचेर आमी ताका शोकॉस काडलो त्या पंचनाम्याचेर आनी ताका पर्सनल हियरींग केला। हेज्या पयलीं तांकां परमिशन दिल्लें, ताका गोवा कॉटेजर मॅनेजमेंटान ताका परमिशन दिल्लें आनी ताच्या उपरांत पंचायतीन तांकां परमिशन दिलां आतां बेसीस ऑफ गोवा कॉटेजर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी अदर डिपार्टमेंट्स। सद्या तेजे कडेन पंचायतीचें परमिशन आसा? सद्या तेजे कडेन ना, सद्या ना, पयलीं दिल्लें, पयलीं म्हणजे गेल्या वर्सा दिल्ली, गेल्या वर्सा दिल्लें, आतां एक्सपायर जालें। तेजे एक्सपायर जालें मार्चान 31 मार्चान ती एक्सपायर जाली आनी ताच्या उपरांत ताका पंचायतीन परमिशन दिल्ली। थंय तुमी आतां इन्स्पेक्शनाक गेल्ले पळय, ते तुमकां अशें इनलिगलिटीज कितें दिशिल्ले आसा? इनलिगल म्हणजे आमकां पयलीं ताका आमी परमिशन जेन्ना दिल्लें तेन्ना आमी ताचें इन्स्पेक्शन करूनच ताका परमिशन दिल्लें आनी आमी ताका सांगलेलें की गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडसून तूं रिटर्न हाड की तूं एज पर द प्लान बांदला न्ही। तेणी गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन तांकां बरोवन दिल्लें की ते हॅव बिल्ट एज पर द एप्रूव्ड प्लान आनी ऑन दॅट बेसीस पंचायतीन आसलें ताका तें परमिशन दिल्लें। प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार।